सगळ्यांक नमस्कार. आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनलाचे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणून सिरीज आणतोले अनेक एक नव एपिसोडाक तुम पूरा जनाचे स्वागत. आज ही कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले आमगे सिरीज आणतो तर कोणाल ಒಟ್ಟು कुक करता म्हणून तुम्ही लेखता सकत की आज अनेक आमगे यंगस्टर नौजवान मिगेल अनेक देराल पुस्तक हांव तुमगेल ಒಟ್ಟು इंट्रोड्यूस करता सर यो नरेश भट मिगेल देराल पुतू पडायची आणि बेंगळूर आसचे बेंगळूर कसं कोरना सर तुगेल ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ तूची सेल्फ इंट्रोडक्शन दियत. बेंगळूर अंतू IKEA म्हणून कंपनी अंतू लॉजिस्टिक्स अंतू सप्लाय स्पेशलिस्ट जावन आसो. सो आमगे मेन काम बॅकग्राउंड आहे. सो तुम IKEA आयला म्हाका पळोवचा जायना लेकिन तुमी घेवचे सामान आमगे टिमान हाडोच सामान आमगे स्टार्ट इंट्रोडक्शन तेंची. लॉजिस्टिक म्हणून तुम्ही सामान हाडोचे तांतू भितर तू एक एक्झिक्युटिव्ह लेवलार आसा. त्यामुळे तू वीक्षकांक सांग की तू आता IKEAन जॉईन जायत कशी पुढे खंय आशिल्लो, तुगेले क्वालिफिकेशन कसले म्हणून. हांव शिकिल्लो लॉयलांतू BCom केलो लॉयला चेन्नईतू. सो BCom करतना बॅचलर लायफ आशिल्लो. मागीर थंय दुखून वापस PG केल्लो पॉंडिचेरी युनिवर्सिटी MBA केलें. MBA करून मागीर थंय दुखून डिकॅथलॉन स्पोर्ट्स कंपनींत म्हणून हांगा कोड्यालान थंय आसा. हांव चेन्नई ब्रांच आशिल्लो. थंय ऑलमोस्ट 4 years करून जातरी मागीर IKEAंतू ऑपॉर्च्युनिटी मेळ म्हाका. तशें IKEAंत बेंगळूर आयिल्लो. हाका कसाला धरला म्हळ्यार आतां मस्त जन चेडू म्हळ्यार आमगे चल्ला केशापुरो चिल्लेशापुरो यंगस्टर्स एक एकली घर करून आसताची स्विगी झोमॅटो पुरो आसा वय जाल्यार एक पण तुम कुक कोर का म्हूण दिसता न्हय. तेन्ना हो एक लायक कुकिंग एक्सपर्ट लायक रांदप करता. आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पळोवन करता न्हय. तेन्ना ताणें आत्तां तागेलो अम्मा अनुभव ಒಟ್ಟು सज्जत बेंगळूरा जॉईन जातरी ताचे पयशे फूड ताणें म्हणल्यार डेकोथलॉन आशिल्लो म्हूण सांगून तेन्ना परत सेल्फ कुकिंग आशिल्लो तागेलें चेन्नईंत आसतना. तेन्ना ते कसा तो करता आशिल्लो म्हूण परत तागेलें हांव निमगिलें. म्हाका एक दोनूय विशय इंट्रस्टिंग दिसले. आज कसं करून दाखयता म्हणून आमी वासरे वचून ताणें करतना पळय नरेश तूं म्हाका स्पेशल करून दाखयता म्हणलें तुगेलें चेन्नई स्पेशल. आतां म्हाका शीत दिसता आस हे शीताच करतास की तू. वय अंत तमगेल जेवणाचे शीत आस न्हू शीताचे कुकरार दवरून शीत लायक पटपटी जाल्यार लायक जाता कुकरांत कर कामाता. कुकरांत करून या रायस करचे बेस्ट म्हणजे एक रायस केल्यार तुम्ही आमी करचे दोन्ही डिश सुलभेर करयता. एक शीत केल्यार पोट भर जेवणाक हे जाता ब्रेकफास्ट हे जाता. आता लेटेस्ट ट्रेंड कसं म्हणलं ब्रंच. ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रंचाक तू सो व्हड एक कपान शीत केला की व्हड एक कप म्हळ्यार आमी साधारण एक पाव हुमण येता न्हय. ओके आमी 2 आयटम कोण दाखयता म्हणटा तुवें कस जाला 2 आयटम. सो तमलान म्हणका म्हळ्यार एक एलिंबुच्चा सादम म्हळ्यार एलिंबुच्चा म्हळ्यार लेमन रायस. ओके आणि एक पुळी सादम म्हळ्यार टॅमरिंड रायस. ओके आता आमी फर्स्ट खंयची कोरया लेमन रायस. ओके टॅमरिंड रायसा कसले प्रिपरेशन ताका चिंचा मून उदकांत तिंबत घालायचे. ओके तावळ फर्स्ट आमी चिंचा मून उदकांत तिंबत घालून दवरया न्हय. सो आमी सोरे चिंचा लायक हुना उदका घालारी समोर तिंबून पल्प समोर सोडता. ओके तर निया तिंबू भितर आमी मागीर नेक्स्ट हे करी. ओके आता फर्स्ट तू लेमन रायस करता म्हळ्यार न्हय. आता हाजे इन्ग्रेडियंट्स वय ते सांग पळोवया कसं जाय म्हणून. तो ससम सोरे तेल घालका आमी मागीर तेल होऊन घेतर ससम चण्या दाली काजू बी आणि सुकी मिरसांग करबेयो हिंगा पीठ हल्दी पीठ लायक हें जातरी लास्ट मागीर लिंबू रस घालल्यार आमगे मिक्स रेडी. एक 4 चमचे तेल घालचे. ओके कंचे तेल यूज करया आमकां कंचे जावका तेल तूप घालत की तेल बेस्ट. ओके तेल तिके होऊन जावका मागीर आमी फण्णां दवरलेले एक
ओके आता तू हे खंय शिकिलो हे रायस सो हांव फस्ट ते देवस्थाना वतना हांगा केशे देवस्थाना पुरे प्रसाद मेळटा ते देवस्थाना रईस प्रसाद दिवचे म्हळ्यार तमिळनाडा तमिळनाडा तू चमकल्या की वय वय तमिळनाडू वय पळयला ते एक ब्राऊन कलरा कसं ते त्यांनी एक राईस देताची चित्रान्न टाईप एक देताची त्या चित्रान टायपची लेमन राईस ओके आणि ते ब्राऊन म्हणून आम्ही पुळी साद म्हणजे पुळी साद ते खाऊन मागीर फ्रेंडाल ऑफिसाल फ्रेंडाल हावसूला निमगितना तीन रेसिपी कळलेलं ते दन कळलं मग हे करू मस्त सिंपल तेल तापलं ना ओके आम्ही घालाय तू आता एक अर्ध चमचा म्हणजे तू आता 1 कपाचे शीत कोण दवरलेलं म्हणजे एक पाव अर्ध चमचे सासम घालतो ओके सासम घालताना चिवटूची चणा डाळ घालायचं ना चण्या डाळ सासम चिकेची पटपटान जाता चिकेचे मीडियम फ्लेम दवरला ताणे फ्लेम हॉड कर न्ही मस्त सान नाही मीडियम फ्लेम दवरला चिक्के चणा डाळी कलर चेंज होता सोड जाता ना काजू बी घालायचे काजू बी घाल का सुकी मिरसांग तेवे बज्जू का ना फस्ट सुकी मिरसांग घालतले तू होय सुकी मिरसांग आम्ही दवरलेलं घालतो तर तू 2 नमुने मिरसांग काढला एक तिखटाने एक अशी एक परमळा ಓಕೆ ಕಾಣಂಗ 2 मिरसांग काढल्या नरेशू बँगलोर असं पण आता आमगेल घरकडे येयला मंजेश्वराक तशें तर मिगेले घरकड तो म्हाका सगळ्याले बॅचलर रेसिपी करून दाखयता असं आता न्ही तू कसं घालता असं थोडे काजू बी घालता ओके काजू बी घालताना लायक फ्लेवर येत कितके ना लायक घालताना लायक मध्ये मध्ये रिच फ्लेवर जावन येता ओके हे आता पुळी सादम आणि तू आता लेमन राईस म्हणून म्हणलं ह्या नंतर आणि कसं करतो तो म्हणारे सादम म्हणारे ऍक्च्युली शीत राईस कुकड शीताक आम्ही सादम म्हणतो सादम म्हणा शिजेलेले शीत तांदूळ नाही तांदूळ नाही करबेव घालला पटापटा जातरी हल्दी पेटी घालून त्या कलर हाका हल्दी पेटी आणि फ्लेवर हल्दी पेटी आणि टेस्ट आता कित मागीर मीठ घालचे आता नेक्स्ट तू मीठ घालता ना मीठ आम्ही गेलते तू कितली शीत मिक्स करता पडत ते शीत मिठा पेटी ओके ते मिक्स आणि लास्ट आमकां ते मेन इंग्रेडियंट घालचे आम्ही स्टार्टिंगार दाखयनी लिंबी रस्सू नाही शीत मिक्स कोण करता लिंबी घालची नाही पण्णाका घालचे पण्णाका तो हांग पेंड रेडी करून दवरला ना तो लिंबी घालतना एक कसा म्हळ्यार जेव्हा तकीत घालका बियाणी काडका नातल्यार तेजे कोड मेन आसता ती लिंबी लास्ट ते करून हे ऑफ केल्यार मिक्स रेडी आमगे आणि हाका जाय जाल्यार तितले शीत घालचे गॅस ऑफ केला ताणे लिंबी घालतना ताणे गॅस ऑफ केले मुळा लागना ओके आता शीत घालू हेल्प करू हांव तुका शीत घालता बसून मागीर जाय जाल्यार पळोवन नीट पळोवचें जाय जाल्यार घालचें ना भारी सुलभ रे शीत फ्रिजा दवरत तेन्ना शीत फ्रिजा दवरचें मिक्स करून फ्रिजान ते दवरता हे आमी तू केला हे मिक्स रेडी दवरला रे आपास जाय जाल्यार तें डायरेक्ट होऊन करून शीत फण घाला रे जालें ओके भारी सुलभ आयडी पळयात बॅचलर सायकयाची तुम्ही नरेशान एक सुलभ उपाय सांगला आता आमकां ते मिक्स ताण दाखयलेलें पळया ते मिक्स रात्री जाय जेन्ना मिक्स रेडी करून दवरया फ्री आसतना तुमी मिक्स रेडी करून दवरला रे 2-3 नमुने रायसा मिक्स केला रे तुमकां खावच्यान ते वरायटी मेळटा सदा एक लायक खावका म्हूण येना त्या चिक्के निवता रे मागीर प्लेटर घालून खावचे खावचे ओके
आता नरेश आता म्हाका आनी एक डिश शिकोवन दाखयत म्हणटा तूं कसं तें ते पुलिसाद म्हण पुलीस साद म्हण वय 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 ताका आमी सोरेचीन चामतीन बंद दवरला वय ऊन उदकांत मागीर आतां तो घालचे इंग्रेडियंट ओके सांग कस कसं साधारण सेम इंग्रेडियंट सासम हां मागीर मिरसांगी पिठी हां हल्दी पिठी हां ನೆಲ್ಕಡ್ಲು ಹಾಂ ಚಣಾ ದಾಳಿ ಕರ್ಬೇವು ತಂದು ಗಜ್ಜು ಬಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಲ್ಕಡ್ಲು ಅಂತ ಮಿತ್ತಿ ಕಸ म्हणल्यार सिक्रेट एजंट फर्स्ट हांव खाताना म्हाका सादारण पुराय फ्लेवर कळ्ळे जाल्यार ते कशें की एक फ्लेवर कसो म्हण डिफरंट आशिल्ले मागीर म्हगे फ्रेंडाल वचून म्हणटान म्हणलें ते मित्ती थोडे भज्जून पिट्टी करचे म्हणून ओ ते ताजे तक्क फ्लेवर एनहान्स करचे विंगड एक ओके ओके आमी ती मित्ती भज्जू का म्हणलें न्हू तशें आमी ड्राय रोस्ट केला जालें ड्राय ओके त्याला घालचे काम ना त्याला घालचे काम ना त्यातून ड्राय रोस्ट करताना ते पिट्टी फ्लेवर लायक जाता आणि पिट्टी करू इजी जाता करू इजी जाता वय कितले मेथी एक काल चमचे घाल न्ही तुवें ताचे पेशी उणे घाल ताजे पशी उण्याचे चड घालला रे कोड जाता मित्ती घालताना मात चिक्के जाग्रते पळोवन घालता मस्त भाजला री कोड जाता काळे करूनच जा काळ करून ते तुमका भाजीतना ताजे फ्लेवर येता तेदा ना कळतं कळसा रेडी जाल मित्ती ओके ओके लाईट कलर तिक्की गोल्डन कलर शा पेटना नी मेथी कसं म्हळ्यार ही भाजी तन पटपट जाता पटपट ससम पटपट लावरी जलपड पटपट येता आमी ते फ्लेवर येत असला तर असताना ऑफ केला जाल मित्ती न्यू भितरी आमी तिंबोन दवरलेले चिंचाम स्क्वीज करून ताजे पल्प काडचे हांव सांगल्या एरियात पळ हून उदका घाललेले निमित्त जस्ट टच जाता ना पल्प येता पळय लायक पल्प येता मागीर आमी ते वेस्ट मात फिल्टर करून काडून ताजे पल्प यूज केला जाय तरी आमी पुड्डी करू का पिट्टी केल न्हू पिट्टी रेडी करून दवरला जाय थोडी सादा म्हाका पडना दवरतो तशेंच 4 चमचे तेल समाची चिक्की तेल चड जावं चिक्के तेल चड करतना जाता होय आणि ते पळयत ते ग्लेज पळसाय त्या तेला निमित्त मेळचे ग्लॉसी लुक केता आमी खंयचेय तेल यूज करयता ओके ओके तिलेल तेल यूज करता तमिळनाडान तो नल्ल एण्णे म्हणटाले चड यूज करता ससम करबेव ओटो गॅलरी जाते ओके ससमा चण्या दालचे की उणे घाली येते त्यामुळे आम्ही नलकडले घालताना चण्या दाल थोडे उणे घालून नलकडले घालले ओटो भाजून काढूयात पुढे नलकडला खदर रोस्ट जावं का 4 करबे आता घालयात भाजताना त्यानंतर तेल लांतोचे करबे घालून नलकडलं भाजीला कोरंबळत चिके मॉल जाता ना मागीर आमी ती पिट्टी घालायच्या मेथी भाजून दवरली होय मेथी भाजून दवरली हळदी पिट्टी केन्ना घालची हळदी पिट्टी मिरसांगी पिट्टी ओटो घालली होय हळदी पिट्टी घालता हळदी पिट्टी मिरसांगी पिट्टी आणि मेथी पिट्टी होय ते आमी मिठी पिट्टी करून दवरलेलं त्या घालतो ओके मग तुगेले मिरसांगी पिट्टी आणि हळदी पिट्टी कलरचे काही डिफरंट असं ते होम मेड रे हांव मिरसांगी पिट्टी भायले जाव तितले हाणा अवॉइड करता मागीर आमी ते चिंचाम उदक करनी त्या उदकान समाचे ते घालचे समा पुरो चिडची रावता ताका मीठ घालची ताका मीठ घालचे टेस्ट करून आमी कितले मीठ आमकां जावपा पडटा शीत क्वॉन्टिटी पळोवन शिताचं कीत चिंचमातं कीत घालेले तिखसाण येतं की मीठ घालचे हे आता एक मिक्स हे मिक्स करून आमी दवरया नलकडलं मात्र त्या वेळा भाजून घालायचं जाल्यार नलकडलं तेल मिक्स मात्र करून फ्रिजात दवरया नाही तशें एक दिवस आनी एक दिसा पण ते रेडी मिक्स पॅकेटां मेळटा तांगेले नलकडलं आसता पळय रोस्ट जाता आनी तूं चिके खतखत येवं का ते समज सिज्जू का नातला मिरसांगी पिट्टी हरवशाण वचचे सिज्जू म्हळ्यार हे एक लॅंयशी टायप जावं चिकी दाट जावं ते चिंचिंबाचे मागीर ताका होऊन उदका घालतना चिंचामला एक दाट पल्प येतलो आतां आनीक दाट जाता तेल सोडू जाता सायडा दुखून तेल सोडूतना
शीत घालू रेडी जाल म्हणून लायक ओके त्याच्यामध्ये केलेलं शीत अक्कलची होय. अरे भारी इझी अस रे नरेश होय. घरची तिथलं आम्ही घालायला मीठ मिरसांग घेतं की होय मीठ घाल शीत घालायला ओके त्यात मिक्स करून जेतो ರೀ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿತೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ Look ಇಲ್ಲ, ಹೋಯ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆತ ಅದ मग हे आता तू आम्ही स्टीला पॅन ಅಂತ केला होय तू तवळ मी गेला म्हणलं स्टार्ट करताना ते सांगा गेल्या व्ह्युअर सांग म्हणारी यंगस्टर सांग कोळकाते त्यामुळे तू स्टीला फर्स्ट कसाला स्टार्ट करताना फर्स्ट कुकिंग स्टार्ट करताना काय मॅटर ना डिफरन्स ना म्हणले केलं हा. याला करताना तो सिक्रेट पण कुकिंग याच्यात आमगेला आम्ही यूज करचे होय, pan युटेन्सिल सारी टेस्ट त्यावर डिपेंड depend. त्यादन मस्त ताजी बघी रिसर्च करताना अल्युमिनियम स्टील ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ आणि ते रिसेंट ट्रेंडिंग मला नॉन स्टिक ज्याला ते यूज करूनच इथे नाही आणि कसं म्हणारे स्पेशली सांगते हे पण मी अंश म्हणा ताक ताका वय आम्ही ताक चिंचाम घाला पल्प घाला देखून सो तसं अंश चड यूज करच्यानच म्हळ्यार नॉन स्टिक तशें अल्युमिनियम बरो यूज करच्यानच स्टील ताजे बदलाक स्टील यूज केल्यार कसले प्रॉब्लेम ना सेफ असता तू आमशी यूज करी ना कसं नाही करी कसले प्रॉब्लेम ना ओके फर्स्ट केलेलं म्हणजे टेस्ट करून पडलं टेस्ट लायक जल्ला पळय ना कळटा पुऱ्या पशी म्हाका तू शीत आस पळय शीत केल्लेलं पळय कशी उदूर उदूर जल्ला म्हणारे पटी जल्ला शीत असल पुरो आयटम करच्याक फस्ट शीत लायक जेवण ते बेस ताचे नवे सांगतात लायक बूक जाल्या हागे लेमन रायस 2 रायस करता गंटे 12:30 दनपारा लायक बुके टायम कशें जाला म्हण सांगता हांव पळोवन सुपर बरं लायक जाला कसं म्हणा रे ते तू मिनिमम इन्ग्रेडियंट्स जाला रे टेस्ट अंतू भारी लायक इथं म्हणा रे ते तू घाललेलं मीठ मिरसांग आणि घे तू टेस्ट कर मिरसांग आणि तू त्या लिंबी पिळवलंस पळय परफेक्ट ब्लेंड झाला करेक्ट झाला ना असं फक्त लिंबी फ्लेवर भारी लायक झाला सिंपल असं भारी लायक असं त्याच्यात तर नेक्स्ट टाइम केलं पुलिस आलं पोलीस साधं हे कशाला म्हणून सांगतो काय एक नमने भारी लायक करून बोळत असं कवळ दुखून भारी लायक झालं कट्टी आमा मिगेल पुतण्यान केला म्हणून सांगून एक्झॅग्रेट करून सांगची नाही तुमका भारी लायक झालं एक उतरान सांगची जाल्यार इथे म्हणारे त्या चिंचम आणि तू ते सांगेल ते मेथये फ्लेवर अस पळय सुपर झाला आणि एक विषय सांगची म्हणारे हागेल बायलेन बारी पुण्य केला बायल जत्तले ना बारी पुण्य केला म्हणून येतं इथे म्हणारे एक शीत कोरनो ಒಟ್ಟು अर्ध ಗಂಟೆ भितर एक शीत कोरन 2 नमने राईस कोरून दिल ताण म्हाका टेस्ट कोण पळतो लायक गेला परफेक्ट ब्लेंड झाला लायक झाला आणि पुळी साधम म्हणता नाव लेखिले आमशे कसं की कोरून दित दिसता तमिळनाडा मस्त आमशे चिंचामणी खताची म्हणून ऐकलेलं हांवें कडे पळयलें ना ते आमसाणी आणि ते तिखसाण मिरसांगे पिठीताण घाल्लेले आणि पुरा कशी तो मेथी फ्लेवर पुरा लायक एक ब्लॅक मिक्स जावन भारी लायक झाला तुम्ही कोण पळयाची एक पावा शीत केल्ले म्हण जाल्यार पोट बरी 4 जणांक खावचे तितले 2 राईस आयटम आमी करून खावेत तेवे सिंपल घरकड आशिल्ले इन्ग्रेडियंट्स यूज करून आता इतले लायक 2 आयटम एक पावा शीत भितरी इतले लायक 2 राईस आयटम आमकां करून दिल्लेले तागेले बिझी शेड्यूल आसून हांगा मंजेश्वरा येवन म्हाका हे 2 आयटम करून दिल्ले नरेशा मस्त खोशी जाली म्हाका तुका आमगेले व्ह्युअर्साक इंट्रोड्यूस करून दिवच्याक पळय यंगस्टर्स बॅचलर्सांक पळय अशें सुका सेल्फ कुकिंग करतल्यांक एक रोल मॉडेल म्हणून येता नरेश आमगेलो तुका कशें जालें एक्सपिरियन्स आमगेले कुकिंग करचें फस्ट तुगेले प्लॅटफॉर्मार चान्स दिवच्याक आनी मागीर तशें मस्त पळोवन करूंक
कुकिंग म्हणल्यार कष्ट न्ही म्हणून सगळ्यांक एक कळटा होय आणि फ्युचर जनरेशनान ती इक्वालिटी आतां म्हणटा ना कुकिंगान ते इक्वालिटी आसा तरी सगळ्यांक एक गरले असेल पुराय बायल मनीस आवस जावं भयण जावं बायल जावं तांकां एक हॅपीनेस मेळटा ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ वय ना खंय एक विकेंड जावं खंय फुरसत आसतना घरकड आशिल्ल्या मनशान कोण दिलो म्हणून आमकां मस्त खूश जाता त्या एक मेगेल मना असेल म्हणून तू प्लॅटफॉर्म दिलेला ताका काय थँक्स मेगेल कुकिंग चॅनला निमित्त मेगेल एक थॉट इक्वालिटी म्हणल्यार एक थॉट कुकिंगां ते आसोवपा आनी सगळ्यांनी ते एन्जॉय करून करतना मेळटा म्हणल्यार एक प्लॅटफॉर्म दिलेला नरेशा वेल डन सगळ्यांक धन्यवाद